हा पियाता पियाता हे नो आमच्या भयणीन नो आंटी खातीर घेतला. हांव हांगा येता तेन्ना हांव पळोवपाक दवरता मगे म्हाका. ना दूरदर्शन बंद बंद 2 वर्सां. आंटी पय आमकां जेवण गरम करता. हाय गायज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बॅक टू माय ब्लॉग. कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणां बरी आसात. सो गायज, आयज म्हाका येयलें सकाळ सकाळी एक काम, कित्याक की आमची पायपां जी आहा ती फुटलेली आसा आनी ती दुसऱ्या पायपांक न्हू कॉनेक्टूय जायना. ते फूल हाडटा जाल्यार लांबचे लांब हाडचें पडटा न्हू, एक 800-900 रुपया. त्या खातीर हांवें हेपय केला देसी जुगाड. हे जावन आसा वॉशिंग मशिनाचे पायप. हे आमचे कडेन घरा कडेन ऑलरेडी पडलेले आसले, सो हांव आतां हेच पायप घेवन येयले सकयल. पळोवया आतां कनेक्ट जाता काय ना तें. सारकें न्हू, चड करून जावंक जाय. हांव बाबा तें म्हाजी तकली पावरफूल चलता. सो गाईज हे पळय आमी पियाता आतां कॉफी पियाता आनी सोनिया खंय ऑन द वे आसा आंटीगेर येवपाक. सो तेज्या पयलीं आमी च्या बीन पियाता, कितें बारीक सारीक काम आहा तें करता आनी मागीर भायर सरता आंटी कडेन. पळय रोस ऑमलेट खाता न्हू गा, रोस ऑमलेट. आमची न्हू च्या बी सगळी जाल्लेली आसा आनी अवी मातसो भायर सरला गाडी वॉश करपाक. आनी म्हाका सांगलेलें रेडी जावन राव म्हणून, आनी हांव हेपय रेडी जावन रावला. खंय वचपाक सांग? आंटीगेर वचपाक, पणजे. आनी आतां वाजले सारकी 12:30 आनी आतां आमी वयतली आंटीगेर. पळोवया तरी तिचें सिच्युएशन कशें आहा तें. आनी तुमकां खबरूच आहा न्हू, खुबश्या लोकां कडल्यान हेल्प येयल्लेली आसा, ती बी आमकां आंटी कडेन व्हरून दिवपाक जाय. अरे रे, आमच्या न्हू आलिशान न्हू आंटीक खूब कितें कितें दिलां तें आतां हांवें भितर दवरलां, तें पयलीं काडटा, नाजाल्यार हांव मागीर व्हरपाक विसारतलें. सारकें न्हू? हेपय हे न्हू आमच्या भयणीन न्हू आंटी खातीर घेतला. हे जावन आसा पिलो, हे बेडशीट आनी हेतूर कितें आहा तें खबर ना म्हाका. दिसता पॅन आहा दिसता, हेतर फ्रायींग पॅन. हे सगळे व्हरोन आंटीक दितले. आंटी कडेन उशे बिशे सारके नासले, त्या खातीर हे उशे व्हरोन तिका दिता आनी बेडशीटूय नासले, हे व्हरोन तिका दिता सद्या. आतां हांव चिंत्ता हे इतलें सामान आमच्या अप्रिलियाचेर जातलें काय ना तें गाडयेर. हे पळय, हे तर हांव हातीन धरून बसों शकता, हे डिक्कीन वयतले आनी हे खबर ना फुडें जातलें काय ना तें. सारकें न्हू? आताच ओपन करता होईसी. सो गायज, पळय आमी आयज आंटी कडेन पावलेली आसा. आणि पुन्हा देऊ यूज कोण तुमकां घेता. हॅपी बर्थडे. परवा इन एडवान्स तुका. आनी लाटणे ना, लाटणे त्या दिसा हाडलेले न्हू आमी स्विगी वयल्यान. आहा दिसता मरे. बाबा प्लीज ये पळय हांव जायने मुको दाटणे हा प्लीज. असू गे, नेवे यूज कर. हे पळय, ही म्हाका दिली आंटीन आतां. सोनिया कशें आहा? आसा बरें. तुजो पार्सल ओपन कर आनी पळय. वेट वाइप्स जाय. वालोर तूं घे पयलीं घे. ते फ्रेश दिसता. जातली. सिंगल हय, सिंगल. तुमचो फूल रस्तो फोडला. रे. पणजे परवरी. हा पियाता 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 पियाता. तुका लाईट पेटर्न दाखवू नाका 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 प्लग ते नाका नाका टीव्ही नाका. बाबा कोण यूज करिना. 20,000ची टीव्ही आता सगळ्यांक न्यू फॅशन. हय खबर आसा. ही तूं पळय हांव हांगा येता तेन्ना हांव पळोवपाक दवरता मगे म्हाका. ना दूरदर्शन बंद बंद
2 वर्सां ते कोरोना जाल्ल्यान न्हू त्यांना बंद झाले केलां तें. लोकांचे काम उलोवपाचें. पीपल हॅव देअर बॅड मेंटॅलिटी. रायट. म्हाका कोणी पळय म्हाका देवान पासून येवन सांगलें न्हू, देवान पासून येवन सांगलें न्हू, डोंट टॉक टू यू म्हणून. हांव गॉड ब्लेस यू म्हणटलो परत तुका. आसलो तो हांगा येतलो. आतां सोड. येस. आतां मातशें जितलें हय जोया जोया. पळय कित्याक तेंनी फुकेन जोया. इतलें हे तुजें करूया आमी. हे करूया गे तुझे. बाय काडना तो न्हू वखदां मोहीन तुका मेदाचें केलां. टेन्शन घेवं नाका तूं. कित्याक बाबा मागीर येतलें शुगर. कांय शुगर करता तें ना. न्हू तूं कित्याक टेन्शन घेता. बाबा हांव न्हू ना पळय काडू नाका. काढू नका. असू असू बाय आंटी थिंगा दवर गे. असू असू. वखदां घेवपाक सोदता हांव कितें करता तोंडा फुडल्यान दवरता. वहीन दिसता तेन्ना उडा सोडता की वखदां घेवंक जाय. होय व्हेरी गुड. इतलेंच करता. शुगर करता. हांवें दिलें न्हू तुका उतर दिलें न्हू. आनी बाबा तूं लोकांक कितेंय गिफ्ट करता. हय. हें तुजें हांव गिफ्ट टीव्ही आसूं. हांव जेन्ना हांगा येतलो तेन्ना म्हाका पळोवंक बरी पडटली. बाबा चल हांव पण चालू करता आमगे. ना बाय म्हाका हांव चालू करता. केबल नाका तेकाय खबर काडूंक जाय न्हू. तो काडटलो खबर. सांगा तेकाय. वय दूरदर्शन हांव तेका तो ते केबल. सोनियान मेसेज केला म्हाका. बाय तो केबल घात येत तेका चाल बाबा तूं बाय आंटी तो पात्र पयशे घेवचे तेंचे म्हाका आंटी तूं केबल हां. गोष्टीचें ते आमकां नाका. वायर बाबा मंदीर खातोताय वायरी होय घेवन इतले त्रासांनी ते कातोता. एडवान्स घेता 2000 बाबा मातशें. म्हाका नाका प्लीज ती कोणाकूय दी आनी म्हाका तांकां सांग तो पयशे ती बाबडी कितें म्हणटा पळय. ती म्हणटा टेबल घालपाक आपणा कडेन पयशे ना. ती म्हणटा बाबा कोणाक तूं एक गिफ्ट कर म्हणटा आपणाची टीव्ही पळय. असले पळय काळीज पळय मनशाचे केदे व्हडले आसता पळय ते. कित्याक सच अ बिग हार्ट. व्हेरी डिफिकल्ट टू गेट सच पीपल आयचे डेटीन. हांवें तिका म्हटलें हांव पळोवपाक दवरता म्हटलें म्हाका केन्ना येता तेन्ना. दी हांव सुशेगाद हांगा बसतलो आनी टीव्ही पळयतलो बरी म्हणून. तूं येयना तुज्या नांव हांव येना कितें हांव येता. आय बायूच येता तेन्ना तू येता. होय आय तूं तुजी बायलेची गिफ्ट तूं कोण तुका तू हेल्प करता म्हूण ती म्हणटा. होय आणि ते बायन तुका ती वस्तू धाडला तेका थँक्यू एक व्हिडिओ धाडूंक लाय. तेका थँक्यू म्हूण तेका हॅप्पी जातली ती. हेणी धाडला तुका. आलिशान. भायरसून धाडला तुका. तुका कित्या आहात तेचे थँक्यू म्हूण धाडूंक मागीर आतां सुशेगाद पयली बस. ती येयली तूं. ना तुका रावताले मरे. तुका रावताले मरे. हे ते हाडला सोन्यान हाडला म्हाका. होय इतू घाल हे पळय. ना इसोत्तो हो विसरतलो. घाल रे. होय ओपन करून चेक केला ना रे. आंतून हें इन तुका बाबा हांगा दवरता हांगा दवरता. बाबा तें फुटल फुटतले. बाबा हांगा दवरता गे. दिसता म्हाका. वरान हय शुअर. आतां एक वरान आनी कितें हांगा उरतले तुजे कडेन. बाय म्हाका सारकें तांदूळ हाडले रे. म्हणले बोलले रे. हे बरें होय पूण बोलो बोलो म्हणल्यार म्हाका खबर. हो आमकां काय कळना तेच्या बद्दल. ते मोव. पूण तेजा ओके. होय आसूं पूण ती उपाशी रावता ना जाली. बाबा ब्रेड खाता. ब्रेड आणि बटर. ब्रेड आणि जॅम. एक त्यात न्हू बेस करता बाय घोटा एक बरें. याच्या बराबर आतां आमी जेवली
व्हेरी गुड. पण आंटी काय बरी मास्क बिन घालून असता काय बरी. हय बाबा मास्क बी घालून. फाटल्यान मातयेच्यो राशी मारल्या. व्हेरी गुड. व्हेरी गुड. ते घालून रावना थंडी बरोंगा. आय थिंक शी इज आंटी पळय आमकां जेवण गरम करता. होय. आणि हे वाशिंग नाका बाय हात ज्ञान उदक हा ओके दुता हात बी. जेईता हा गाफान हा see from the other. एरान जेईता ना ना हातीन. आंटी पळय काय बरी प्लेट धुता आमच्या खातीर. वन ह्यो धुन बाय And I'm not वाव प्रॉन्स. चिली घेतला समजायची लायला. आता एक काम कर सांग मी जेवण घेता. बाय प्लीज माझे तीन गरम होता no. ओय चालन यो Okay. बाबा यो यो आंटी गरम करता आमच्या खातीर. सॉरी गाईज व्हिडिओ फूल घालूंक ना हांवें. व्हिडिओ नाल्यार व्हडली जातली असली. व्हिडिओ व्हडली जायत जाल्यार मागीर लोक व्हिडिओ पळयनात. तुमकां खबर आसा आमचे जे भायर फॅमिली आसा जे यूट्यूब सबस्क्रायबर्स आसा आमचे तांकां न्हू फक्त 10-15 मिनटांच मेळटा व्हिडिओ पळोवपाक. कामाचे आसता बाबडे बिजी आसता. सो बिकॉज ऑफ दॅट न्हू आमी कितें केली हेजे 3 पार्ट केल्या. सो तुमकां 3 पार्ट्स 3 दीस आनी 2 दीस घालता. सो तुमी मागीर पळोवंक शकता. आनी येस आयज गेल्लेले आमी न्हू आंटीक मेळपाक. आनी आंटी बरी आसा. शी इज फिलींग गूड. पूण मातशें तिका न्हू अस्थमाचे प्रॉब्लम आसा. तिका ते हें घेतात पंप मारता ती. ओके सो तिका सायडीक कितें तरी काम चालू आसा खंय धुवूय जाता खंय म्हणजे मातयेची कितें तरी. सो ताका तो डायरेक्ट तेजें घर उक्तें न्हू ते भितरल्यान वास भितर येता म्हणजे भायरसून वास भितर येता आनी तिका मागीर ते प्रॉब्लम जाता. सो ती मास्क घालून आसता घरान मोस्टली. सो तेका एक मातशें प्रॉब्लम जाल्लेलें आसा. खूब बरें दिसलें तिका मेळोन आयज. आय एम फिलींग रियली गूड. कित्याक ती इतले दीस जाल्यार म्हाका खूब हुस्केताली खंय म्हाका हेका. आनी एके वाटेन तुमकां खबर आसा लोक थोडे बरे आसा लोक थोडे वायटूय आसा. जे उलोवणारे आसता ते म्हणटा डोंट हेल्प म्हणटा. आनी तुज्या बॉल्सांतले कोणाच्या बॉल्सांतले पयशे काय आमी घालून हेल्प करिना न्हू. आमी करता इट इज आमची मर्जी न्हू. आमची वीश ती लोकांक हेल्प करपाची जावं ते जाणटेक हेल्प करपाची जावं म्हाजे जे यूट्यूब फॅमिली आसा जे म्हाका फुडें काडटा वच बाबा हेल्प कर आमी तुज्या फाटल्यान आसा. तेंची मर्जी न्हू ती. लेट डॅम डू न्हू. लोकांचे ती बाबडी जाणटी ती आयज बाबडी फाल्यां ना. आयज आसा तिची कांय गॅरंटी ना फाल्यां आसतली म्हणून. आनी वयच्या टायमार कोणाक श्राप दिवन गेली आबो तो म्हाका खूब त्रास करता पाड पडो तेजें म्हणून अशें म्हणून गेली जाल्यार लायफान तुमकां खंय तरी तुमकां ना जाल्यार तुमच्या भुरग्यांक तरी खंय तरी ते श्राप लागतले सारकें. आनी तेंच म्हाका जाल्लेलें नाका. आनी येस आयज पयलां आसतलें तुमी सोनिया इतल्या पयसून बाबडे मडगांवसून बस धरून येयला आनी जेवण घेवन येयल्लें तें तिका. म्हणजे ते एवरी वीक कितें करता जाणा तिका रांदता सगळें नुस्तें कडी कितें आहा तें घेवन येता बाबडे. ती एकटी न्हू ती मागीर फ्रिजीन दवरता जाय तितली गरम करता पोट भरून खाता न्हू. आनी इल्लेंशें खाता बाबडी चड खायना. म्हाका तुमी पयलींच सांगलेलें खावपाचे ग्रोसरीज बीन कांय हाडूं नाका बाबा म्हणून. आपूण एकटीच आहा आपूण कितले म्हणून खावंक.
तिका आमी बासमती रायस दिल्यार ती खावची ना. तिका ते कसले उकडे तरी तांदूळ. उकडे तांदूळ असता पळय ते तिका आवडटा न्हू. आणि येस आयज पयला आसतलें कशी ती बाबडी धांवता, बाबू बस यो यो जे 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 आं. आनी ती आमकां जेसर तेणी सारको सोडूंक ना. पयली जे म्हणटा ती. आनी काय तिच्या तोंडान बाबडे ना. तिच्या तोंडान अशें ना की म्हाका 4 लाख जाय जाल्यारूच तूं बरो. तिच्या तोंडान अशें ना म्हाका टीव्ही जाय जाल्यारूच तूं बरो. तिच्या तोंडान अशें ना की आपणाक कितें घर बांदून दी जाल्यारूच तूं बरो. तशें कांय ना. ती वयल्यान म्हणटा आपणाचें म्हणटा बाबान टीव्ही हाडलेली म्हणटा. ती टीव्ही म्हणटा आपणाक पळोवपाक जायना कित्याक दूरदर्शन म्हणटा ती काडलें. दूरदर्शन आतां येयना आनी केबलाक 350 रुपया आपणाक घालपाक जायना. ती म्हणटा म्हाका कितें हांव हेल्प करता न्हू सगल्यांक. ती म्हणटा कितें घे ही टीव्ही घे आनी म्हाज्या आनी हेज्या नांवान कोणाक गिफ्ट कर म्हणजे कोणाक हेल्प कर कोणाक दी काडून. कितली पळय गरीब जावन येदें व्हडलें काळीज. आनी जे लोक थोडे सगळे न्हू थोडे लोक इतले श्रीमंत आसता ते इतले चाटे आसता खबर आसा तुमकां सांगूं शकना पळय तितले चाटे आसता. हय तर सारकें उलयता. सारकें. इतले चाटे लोक आसता सारके. काय पडलेलें ना. हांवें खूद पयला एक्सपिरियन्स केल्लो आसा. म्हाका खबर आसा कशें कितें पळय तें लायफ कितें डिफिकल्टीज कितें म्हाका खबर आसा. हांव त्या हितूंतल्यान गेल्लो आसा आय नो. आनी म्हाजे जे मम्मी डॅडी आसा म्हाजे हेजे न्हू म्हाजे दे डोंट अंडरस्टँड यूट्यूब बीन ते काय तेंकां हें ना. आतां म्हाजे तर मम्मी डॅडी कोण वळखता म्हाका वळखता आनी सांगलें तिका बाबा तूं चेडो अमकें करता जाल्यार ती एक अलग हॅपिनस गावतली. हांव सांगता तें अलग आसता लोकांनी सांगलेलें एक अलग आसता न्हू. तशें आसता. आनी येस हेजे 3 पार्ट केल्लेले आसा. स्लो तुमकां तिनूय दाखयता. आमी कितें तरी मदत केल्या तेका ती तुमकां येता ते व्लॉगान कळटलें. आमकां कोणी तिका मदत करपाक लायल्या कोणी आमकां हेल्प केला तेंय आमी तुमकां 1-2 व्लॉगांनी 1-2-3 व्हिडियो उपरांत सांगतली न्हू. हय. आनी आयचो दीस खरोच बरो आसलो. आय फेल्ट रियली गूड. म्हाका खूब बरें दिसलें. थँक्यू सो मच गायज जे कोणी म्हाका हेल्प केला आंटीक वचून हेल्प करपाक. इट मिन्स अ लॉट यू नो. देवा कडल्यान तुमकां इतलो बरो हें मेळचो आनी सक्सेस मेळचें गूड हेल्थ मेळची इतलेंच हांव देवा कडेन मागता यू नो. सारकें. हय. अशे लोक व्हेरी लेस संवसारान हेल्प करपी. आनी इतले सगळे म्हाका भुरग्यांनी म्हाज्या फ्रेंडांनी हेल्प केला तें हांव तुमकां थोड्या दिसान सांगतलोच. पण एक स्पेशल मनशान हेल्प केला तें तुमकां म्हाका सांगूंकच जाय आनी आयजूच सांगूंक जाय. एक ल्हान भुरगो आयका एक ल्हान भुरगो आसतलो तो 15-16 वर्साचो भुरगो. तो थंयच रावता ते आंटी रावता पळय त्या एरियेनूच रावता. तेणी सांगलां म्हाका नांव सांगूं नाका म्हणून एक रिजन आसा. आनी तो तेवटेंतल्यान वयता असो म्हणजे वयता आनी ती आंटी कुत्र्यांक बिस्कीट बीन घालता न्हू. गरीब भुरगो हां श्रीमंत न्हू गरीब आनी गोंयकार न्हू घाटी. सो आंटी कितें करता बाबू घे रे म्हणटा घे बिस्कीट घे म्हणटा बाबू घे दी ताका दी. ते केन्नाय ती ताका काडून दिता. आनी तेणी ती व्हिडियो पयली तो म्हणटा येस खरेंच म्हणटा ते तशेंच आसा. हिंदीन वॉयस नोट धाडले हाँ भैया जैसे आप बोल रहे हो ना आंटी ऐसे ही है बहुत स्वीट है. आनी तूं बिलीव करचे ना तुमी तेणी थंय कोणाक सांगून म्हाका 80 रुपीज धाडल्या. 80 रुपीज धाडल्या. प्रेशियस 82 रुपीज. खरें तुमकां सांगता प्रेशियस 80 रुपीज. 1000 मागीरचे 80 रुपीज जोडी नासतना बाबड्यान 10 रुपया करून 80 रुपीज धाडल्या. जस्ट इमॅजिन. म्हाका म्हणलेलो आंटी को मत बताओ हाँ मैंने दिया है वो नाराज हो जाएगी खंय. इतलें बरें दिसलें म्हाका आयकोन. नाल्यार बाबडे तिका कोणूच हें करिना. थोडे लोक तिका बरें करतात. थंयसर एक सुपर मार्केट आसा मागीर तुमकां सांगता फुडल्या व्लॉगान सांगता. आनी दोज हू आर न्यू टू माय चॅनल म्हाज्या चॅनलाक लायक करा शेअर करा सबस्क्रायब करा. आमी अशेच बरे व्हिडियोज तुमच्या फुडल्यान हाडटात भायर सरतात लोकांची हेल्प करता मदत करतात.
बॅकफायरूय जाता एक एकदा ना न्हू लोक बऱ्याक मनशा जाग्यार गाळयोय मारता त्या पासून सगळें आमी सायडीक करून आमी फुडें सरोन वत पाणी पावस कितेंय जावं आमी फुडें सरोन हेल्प करता अशीच तुमची कितें म्हणटा तो तुमचो सपोर्ट दाखयात तर गे आनी येस वी आर डुईंग अ रायट व्हेरी सून स्टे ट्यून बाय बाय यो बेगीन पॅच पॅच कर आनी पॅच पॅच टीव्हीचेर सोमते पिक्चर लाय आनी पावर बँक दी